दुसरी सोमूर्त. होट्या आनी आसोराचीं शारां. चॅप्टर 19. जो गांव सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या गांवच्या लोकांचो नाश जाल्या उपरांत आनी तुमी थंयच ठिकाण कोत्तोच त्या गांवचे 3 विभाग करात आनी एका भागांत सोंपेपणी थंय वचूंक जाता तशें एक शार आसूं दी. कोणूय चुकोन दुसऱ्यांक मारता तो थंय बेगीनच वचून आपलो जीव राखतलो. हो मनीस ताचो दुस्मान न्हय पूण कसल्या एका उपसोगान ताचो जीव काडलो त्या पासत त्या शारांत पळून वेता. समजुया 2 मनीस बरोबर रानांत लांकडां कातरूंक गेले आनी एकल्याची कुराड आपशींच दांड्याची सुटोन दुसऱ्याचेर उसळ्ळी आनी तो मेलो. हाणें बेगीनच तांतल्या एका शारांत धांवून फारीकपण घेवंक सोदतल्याच्या हातांतलो सुटूंक जाय. एकूच शार आसत जाल्यार ताच्यान घडये थंय पावूंक जायना जायत आनी मेल्ल्याचो सोयरो फारीकपणा विशीं जबाबदार आसा तो ताका धरतलो आनी सापसुबो जीव काडटलो. तो चुकोन मेलो कसलीच दुस्मानकाय नासली. देखून 3 असलीं शारां वेंचून काडूंक हांव फर्मायतां. सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक भासायलां ते परी सगळे गांव तो तुमकां दिवंक सोदता. तितलेय तुमच्या ताब्यांत जातोच तुमच्यो शिमो तरी वाडटल्यो. तेन्ना तुमी आनिकूय 3 शारां आसोराक वेंचून काडचीं आनी आयज हांव तुमकां फर्मायतां तितलेंय तुमी पाळच्यात. सर्वेस्पराचो मोग करशात आनी ताचे शिकवणे प्रमाणें जियेशात जाल्यार तो तुमकां हो सगळो गांव दितलो. आनी सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या गांवांत तुमी प्राण घातकी जायना जावंक तशें करात. पूण समजुया एकलो कोण खरेंच आपल्या दुस्मानाक मारून खून आदारता आनी त्या शारांत आसोर घेता. त्या शारांतल्या मुखेल्यांनी त्या मनशाक थंयचो सोडून हाडचो आनी मेल्ल्याच्या फारीकपणा विशीं जो सोयरो जबाबदार ताचो जीव काडूंक ताका ताच्या ताब्यांत करचो. ताचे सोबें कसलीच काकूट दाखोवची न्हय. हे परी इस्रायलांत खून आदारतले आनीक आसचे नात. शिमो. सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या गांवांत तुमच्या शेजाऱ्याच्या बहाttacheô आदी thaun tharailoleô ximô-merô haloum-bodlum नाकात. गवाय. कसलेच वस्तू विशीं कोणाकूय गुन्यांवकारी करूंक एक गवाय पुरो न्हय. बोगोर दोग तरी गरजेचे. जर कोणूय दुसऱ्याचेर बोगलांट घालून ताका वायट करूंक सोदता, दोगांयनी त्या मान नमस्काराच्या जाग्यार वेचें. नितीदार आनी याज्ञीक बारकायेन चवकशी कोत्तले आनी आपल्या इस्रायली भावाचेर ताणें बोगलांट घालां म्हूण थावें जायत जाल्यार जी खास दुसऱ्याक फावो जायत आसली तीच बोगलांट घालतल्याक दिवची. हेच परी असली लोटीक गवाय पोरजे मदली पयस जातली. हें हेरांच्या कानार पडटोच सगळे भियेतले आनी बोगलांट घालूंक फुडें सरचे नात. असल्या वस्तूंनी कसलीच काकूट दाखोव नाकात, बोगोर खास अशी. बदलो घेवपाची शीम-मेर. जिवाक जीव, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, हाताक हात आनी पांयांक पांय. देवाचें उतर